अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। मडगांव नुवें वेस्टर्न बायपास महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ स्वय अपघातात दोगांक जागेरूच मरण आयलें आनी एकलो गंभीर जखमी। ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्ते कुशीक आशिल्ले सिमेंट ब्लॉकाक धपको दिलो। ताच्या गाडयेंत सोऱ्याचे कॅन लेगीत मेळ्ळ्यात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी दोनूय कुडी हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडून दिल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। महिना भरतरी पुलिसाक जवळ पावणे 7 सुमार एक कॉल आयलो की वेस्टर्न बायपास जो आसा नुवें गरोटी हांगा एक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंट इतलो भयंकर आशिल्लो। हो पळयलो जाल्यार एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट। हांगा एक गाडी सियाज गाडी जी वेर्णा साकून येताली आनी ती फिश मार्केटा कडेन वताली फिश मार्केटा कडेन आनी हांगाचे सायडीक कॉन्क्रिटाचे ब्लॉक दवरले। त्या ब्लॉकाक मोखून ही गाडी परती जाली आनी हे सायडीक येली। आता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या गाडयांक टोटल 30 जाण आशिल्ले आनी 30 जाणांतले 10 जाण मेले। एकटे सिरियसली इंजर्ड जाला, ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा। हो एक्सिडेंट कितलो पावरफूल आशिल्लो टायर परती जावपाची परिस्थिती जाल्या आनी गाडयेची दोनूय एअर बॅगां फुल्लीं आसात। त्याच बरोबर हो काडपाक जेन्ना हें जाली तेन्ना फायर ब्रिगेडीच्या मदतीन ही बॉडी पुलिसांनी काडिल्ली आसा आनी सद्याक पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली आसा। एक्सिडेंट जालो तो जालो अशें भितर आमी गाडयेक पळयलें तेन्ना आमकां सोऱ्याचे टिनूय दिसून आयिल्ले आसात। म्हणजे हे चड करून सोऱ्याच्या अंतर आसतलें आनी तांचो कंट्रोल चुकलो आनी हो एक्सिडेंट जालो। खबर कितें मडगांवच्यान हांव